कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मैं रोज खेलने आती है और मुझे बैठना भी नहीं आता है, सब टूटा है। हाँ। और ऊपर से मैं खेलने जाती है तभी मुझे कहीं कहीं लगता है पैर को। तभी टूटा फूटा है, हमको खेलने नहीं मिलता। हम ऐसे सादे बैट बॉल क्रिकेट खेल के जाते हैं, तो ये जल्दी ठीक करना चाहिए। बच्चे सब खेलेंगे, वीर सब बच्चे आएंगे। हे करंजाळीचे एकुलते एक गार्डन। पणजे महापालिकेच्या 3 वॉर्डाक लागपी ह्या गार्डनाची सामकी बाबत स्थिती जाल्या। गार्डनात आशिल्ले झोपाळे, घसरगुंडी आनी हेर ल्हान भुरग्यांक खेळपाक घातिल्ली खेळणी मोडून पडल्यात। हांगा जनावरां हळशीक करतात, बसपाक घातिल्ले बांक मोडल्यात, आशिकुशीक झाडां झुडपाय वाडल्यात, वायरी तुटून कशा कश्योय पडल्यात, भुरगीं खेळपाक भियेतात। कोयराचें जाल्यार साम्राज्य। गार्डनाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान अशी ही अवतिकाय। इतलेंच न्हय जाल्यार गार्डनांत आशिल्ले टॉयलेटीची सामकीच वायट बाबत दशा जाल्या। रातचे खंय हांगा बेबदे सोरो भिवपाक बसतात, मस्ती करतात। देखून हांगा सेक्युरिटी गार्ड दवरचो, तशेंच ह्या गार्डनाची दुरुस्ती करून ताची नेमान देखरेख जावची अशी मागणी थळाव्या सयत भुरग्यांची आसा। Everything over here. There's no proper toilets. There are all the swings, most of the swings are damaged over here. The seesaw is damaged. Even where there's a climbing structure in between, there are pokey thorns where if the children slip and fall, they will fall into the damaged part. Then there is a balancing act that is there here. Half of it is damaged. There are no dustbins. And on top of that, there's a storeroom over here where all alcohol bottles are there. And a footpath behind me is the whole surrounding has a footpath which is totally damaged. Now we have senior citizens around the area, we have children who reside around the area. No one comes to this park because it is in such a bad condition, and all that we ask the CCP, because this section falls under the CCP, to maintain it. Children play a very important role in our lives and into even the surroundings, so that the children get this benefit. पण एंटायर कारंजाले हे आमचे एकूच गार्डन खंय आहा, पूण हे गार्डन पयशे स्पेंड करून रिडान केल्ले फ्यू इयर्स बॅक, बट इट इज नॉट मेंटेन. सो दॅट मनी वीच वॉज पुट इन दीस गार्डन इज गोईंग ऑल वेस्ट. सो वी वूड रिक्वेस्ट द ऑथॉरिटीज टू मेंटेन दीस गार्डन. डोंट वेस्ट एक्स्ट्रा मनी ऑन दीस गार्डन, जस्ट डू द क्लीन अप, डू द लॉन्स, एंड तशें करून आमकां यूज करपाचे परिस्थितीन यूज मेळपाक जाय. आनी हिंगा कितें जाता, हिंगा सेक्युरिटी ना. आतां पळय म्हाज्या फाटल्यान तूं पळोवपाक शकता, any anti-social elements come, sit here, do all illegal activities. रातचे बसून हिंगा पियेता, ड्रग्स करता, सगळी इलिगल एक्टिविटीज जाता. सो ते स्टॉप जावपाक जाय. आनी भुरगे हिंगा येयले सुद्दां जाल्यार तेका ते हें ना, रॉंग इम्प्रेशन वयता न्हू. कोण बसून पियेता, बॉटली फोडलेले आसता, सगळे डॅब्रीज पडलेले आसता, कोण आपलो वेस्टूय हाडून हिंगा उडयता. प्लस आनी कितें जाता, आतां थिंगा एक स्टेज आहा, ती स्टेज हिंगा लोकांक कितें फंक्शन करूंक जाय जाल्यार तेमी कोण परमिशन घेवपाक गेल्यार ते दिना. तेंचेच कोण वळखीचे आसता वो तेंचे सपोर्टर्स आसता, तेंकां ते दिता. पूण बाकीच्या लोकांक कितें करूंक जाय, एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी, कितें एक्टिविटी करूंक जाय, कोणाक ड्रामा करूंक जाय, कितें करूंक जाय, ते भुरग्यांक बेश्टे ते परमिशन दिना. सो वी रिक्वेस्ट इट, कोणाकूय कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी परमिशन दिवचें. Gardens are used by our elected representatives just so that they can make money on the project every time it's renovated or every time it's refurbished. आनी काय ना, आमी कितें मागता, आमी म्हणटा आमकां रिफर्बिशमेंटाचे पयशेच नाका. आतां परतून तुमी गार्डन सारको करीच नाका. हे आहा पळय ते मेंटेनन्साक तुमी पयशे दिया. त्या मेंटेनन्सान सारके जातले, स्टेज सारकी जातली, टायली सारके जातले. हिंगा पळय ग्रास येवंक जाय, ते ग्रासाक वॉटरिंग जाय जाल्यार ग्रास येतले. हे मातशें हे आदले पळय बेंचीस आहात ते आमकां उपकारता. आमकां कांयच हें सारकें केलें नाका, कांय पेंट केलें नाका, कांय रिफर्बिशमेंट केलें नाका. फकत मेंटेनन्साचे पयशे आमकां जाय. आनी मेंटेनन्साची एजन्सी जाय, सिक्युरिटी एजन्सी जाय नाका आमकां. गार्डनाचे मेंटेनन्साचो कॉन्ट्रॅक्टर लायलेलो जावं आनी गार्डन्साचे सिक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर लायलेलो जावं. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.